तुमकां दसऱ्याच्यो शुभेच्छा. सगळ्या गोंयच्या लोकांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा. आयज आमचो 44 कदंबाचो वर्धापन दिन हो पणजी आमच्या बस स्टँडाचेर जाता आनी आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन गुदिनो येवपाचे आसा. आयज 44 वर्सां आमी जनतेची आमची ट्रान्सपोर्ट लोकांक हाडपाचें व्हरपाचें हे आमचे कदंबा बस करीता. जावं ते पेडण्याच्या पथान ते काणकोणच्या पथान आमी ही सेवा लोकांक दिता. ग्रामीण सुद्दां भागान आमी आमच्यो बसी चलता. आयज आमी पळयता की आमकां इलेक्ट्रीक बसी आमचे कडेन आसा. ह्यो इलेक्ट्रीक बसी आमच्यो 85 बसी, त्या भायर 48 बसी आमच्यो स्मार्ट सिटी अंडर ह्यो आमच्यो इलेक्ट्रीक बसी चलता. त्या भायर आमच्यो जवळ जवळ 450 सुमार डिझल बसी चलता. आनी तरी आसतना आमकां जवळ जवळ 250 बसी शॉर्टेज आहा. कारण आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तांचो एक रूल आसा की 15 वर्सांच्या वयर बसी चलोवपाक मेळना. ह्या खातीर आमचे जवळ जवळ लास्ट इयर आमचे 52 बसी स्क्रॅप जाल्यो आनी ह्या आतां 1-2 म्हयन्यांक आमचे आनी 48 म्हणजे जवळ जवळ 100 बसी आमचे स्क्रॅप जाता. म्हणून आमकां 100 बसी आनी कमतरता आमकां पडटा आनी त्या खातीर आमकां सरकार वेळोवेळी आमकां मदत करता. आमकां 50 डिझल बसी घेवपाक दिल्या आनी तितूंतल्यो 49 बसी आमच्यो आतां फुडल्या 1.5 म्हयन्यान मेळटल्यो. एक बस आयज आमची रेडी जावन येयल्ले कडेन आसा. तशेंच आमकां 65 बसी EV आमच्यो येवपाच्यो आहा. 150तल्यो 65 आमकां दिवपाच्यो आहात. आनी तरी आसतना आमचो शॉर्टफॉल आहा तो आमकां सरकार दीत आसा आनी आमी जाता तितलो लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न करता. आयज आमी पळयता तुमी मिडियान जावं पेपरांनी बरी तारीफ केल्ली कडेन की आमच्यो स्मार्ट सिटीच्यो बसी ह्यो बरी लोकांक सेवा दिता आनी लोकांक एक सेवा दिवपाक आमचे जे कर्मचारी आहा ते बरे काम करता. आमी पळयता की सकाळीं ते संघ बसी सुरू करपाक येता आनी रातचे 9 बी वयता आनी लोकांक सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. खूब कडेन आमचे डिफिकल्टी आसता. केन्ना केन्ना आमचे ड्रायव्हर केन्ना केन्ना तेंचे बसी बंद पडटा. खुबशे अशे प्रॉब्लेम आसता. पूण हे प्रॉब्लेम मुद्दम केन्ना जायना, हे घडटा आनी त्या खातीर ते प्रयत्न आसता आमचे सुदारपा करपा खातीर. आमच्यो कदंबाक सदांच आमी एक जनतेची सेवा करपा खातीर केन्ना केन्ना लोक म्हणटा की कदंबा लॉसान कित्याक चलता. कारण आमी पळयता की कदंबा ह्यो सकाळ फुडें आनी सांजच्यो फूल वयता. मदल्या टायमार फूल आसना बसी आनी 4 पॅसेंजर सुद्दां आसले आमी ते घेवन वयचे पडटा. कारण फुडें ती बस थंय बसून त्या लोकांक कलेक्ट करपाचें आसता. ह्या खातीर आमकां खंय तरी आमकां लुकसाण जाता. जर आमी प्रॉफिटेबल रूट जर चलयले जाल्यार आमी सुद्दां कदंबा प्रॉफिटान येवपाक शकता. पूण आमकां ही सेवा लोकांक दिवची पडटा. एक तुमकां उदाहरण दिता की एक पेडण्याचो भुरगो एक दीस म्हाका फोन केलो. म्हणपाक 3 दीस जाले बस येवना म्हणपाक. आपूण म्हणपाक कॉलेजीक वचपाक शकना. आपण म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेज वयता पणजे. तुमची बस नाल्यार आपण इंजिनियर जावपाक शकना म्हणून. म्हणजे ते चिंतपा सारकी गोश्ट आसा की आमची कदंबा बस ग्रामीण भागांत सुद्दां वयता आनी लोकांक तेजी सेवा दिता. आनी त्या खातीर कदंबा ही पॉप्युलर आमच्यो जाल्या कारण आमी लोकांक सेवा दिता. आज प्रायवेट बसी सुद्दां चलयना कारण धंदो खूब कमी आसा. लोक बसीन वचपाक खूब कमी वयता. आतां प्रत्येकाची गाडी मोटरसायकल आसता आनी लोक बसींनी भोंवपाक कमी आसता. पूण तरी आसतना आमी ह्यो सेवा दिता आनी सेवा आमी अशीच चालू दवरतले आनी लोकांक आमी बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न करतले. ओवरऑल तुमचे अशे रूट आहा जे मोपा जावं एअरपोर्ट आहा पळय ते रूट तुमचे प्रॉफिटेबल रूट जावंक शकता. पूण ते रूट तुमचे कित्याक प्रॉफीट कित्याक ना आमचे कशें आतां तशें पळोवपाक आमचे इंटरस्टेट आमचे आतां बागलकोड आतां बेळगांव आमचे पयलीं जवळ जवळ 30 बसी वयताल्यो म्हापसा मडगांव पणजे वास्कोसून. आयज आमचे फक्त ते 12 बसीच वयता कारण आमचे कडेन बस ना. हे सगळे प्रॉफिटेबल रोड. पुना वयता आमचे बॉम्बे वयताल्यो बागलकोड कोल्हापूर जावं हैदराबाद खुबश्यो बसी आमचे कमी आहा. हे सगळे प्रॉफिटेबल. सो आमचो प्रयत्न आसा की त्यो आमकां कमी बसी आसल्या कारणान आतां आमच्या रुटावले बसी कडेन आमी घालपाक शकना ते. आनीक हे आतां 100 बसी आमचे शॉर्ट जाल्या म्हणजे 15 वर्सां खातीर स्क्रॅप जाल्या. पूण खंय तरी एक कमतरता आहा. आतां सरकारान आमकां 50 बसी दिल्या. आतां हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक डिमांड करतलो की आनी एक आमचे आतां गोंयच्या साहेबाचे एक्सपोजिशन आहा तेन्ना आमकां बसी आनी जाय पडटा. आनी एवरी इयर आमकां पयलीं एक्सपोजिशना टायमार आमकां बसी मेळटाल्यो सरकार दिताले. सो ह्या फाटी हांव मुख्यमंत्र्याक डिमांड करतलो की आमकां एक 50 बसी तरी दिया म्हणून. सो हें जर जालें जाल्यार खंय बारीक बारीक आमचे शॉर्टफॉल आहा ते भरून येवपाचो आमी प्रयत्न करता. प्रॉफिटेबल रूट आहा पळय ते केन्ना पर्यंत कंप्लीट तुमी चालू आतां स्टेप बाय स्टेप जशें आमकां सरकार बसी दिता त्या प्रमाणे आमी करतले. आतां आमच्यो जवळ 65 EV बसी येवपाच्यो आनी ह्यो 50. ह्यो समज येयल्यो जाल्यार आमकां एटलीस्ट 70% तरी आमी जे रूट आहा ते चलोवपाक शकतले.
पूण आमी 100% तुका म्हणना की आमी करतले बट 100% करतले आमकां सरकाराकूय आमकां एकदम 200 बसी दी अशें म्हणपाक शकना कारण खंय तरी सरकारान फायनान्शियली आमकां आमचो पगार सुद्दां पर मंथ 9 crores आमच्या स्टाफाचो पगार जाता जवळ जवळ 2000 स्टाफ आमचो हे 9 crore आमकां सरकार दिता पर मंथ आमी सगळे डिपेंड सरकाराचेर आसा सो सरकार आमकां हळू हळू मदत करीत आसा आनी सरकाराचे आमकां खूब आदार मेळटा म्हणून आमी कदंबा बस बरी चलोवपाक शकता सर तुम्ही सेल्फ केन्ना पर्यंत जावं शकता सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर आमी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी समज प्रॉफिटेबल जर गाडयो चलयल्यो ज्यो रुटाचेर बऱ्यो गाडयो चलता पॅसेंजर बऱ्यो मेळटा आनी बाकी जाग्यांचेर आमी जर बशी चलोवना प्रॉफिटान येवपाक शकता पूण ही एक सेवा प्रॉफिट लॉस न पळोवच्या पयलीं ही सेवा लोकांक आमी सेवा दिवपाक जाय सरकार आमी खूब खर्च करता रस्ते करपाक हेच्या खातीर करपाक सो खंय तरी सरकार आमचे गोंयकारांक बशीन प्रवास करपा खातीर आमकां सेवा करता हितून प्रॉफीट जर पळयलें जाल्यार आमी अवश्य हाडपाक शकता जर आमी बाकीच्यो बशी बंद करच्यो पडटल्यो आमकां मंथली कितले डेप्टां वयता तुमी मंथली पळयत जाल्यार कितले लुकसाण जाता अशें पळयत जाल्यार तुका एक्झॅक्ट फिगर हांव सांगपाक शकता आमकां कशें आमचें आतां डेली जें कितें चलता तें आमचें डिझल पार्ट्स आनी कितें मेंटेनन्स आहा ते आमी त्या खर्चान करता फक्त आमकां आतां समज बस स्टँड अपग्रेडेशन करपा जाय जावं आमकां नव्यो बशी घेवपा जाय जावं आमकां पगार दिवपा जाय ह्यो 3 गोश्टी आमकां सरकारा कडसून मेळटा बाकीचे आमी त्या जें कितें इन्कम येता तितून आमचें भागता म्हणजे आमच्या त्या शॉप्सां आहा तांकां आमकां रेंट मेळटा आनी डेली आमचे बशींक जें डिझल लागता तें आमी ते डेली जें कितें इन्कम येता तितून आमचें सगळें भागता जावं पार्ट्स अजूनही लॉसान वयता म्हणटा तुमी कदंबा अजूनही प्रॉफिटान येवंक ना सद्या तरी लॉसान आसा बट आनी म्हाका एक सांगा सर आतां ते EV बसीज जाता ते आउटसोर्स केलेले आसता ड्रायव्हरूय आउटसोर्स केले बट हितून तुमकां दिसना आमच्या गोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक खंय तरी जनरेट जायना जॉब आतां आमचे गोंयकारूच ड्रायव्हर आसा तेंचे पूण तांकां सद्या डेली वेजीस म्हणून घेतात आनी तेजेर जो कंडक्टर आहा तो आमचो कदंबाचो आसता सो ड्रायव्हर आहा ते आमचे गोंयकारूच सो ती कितें जाता तेंच्यांनी आमकां स्किमी अंडर त्यो बशी दिल्या कित्याक आमच्या सरकारान तितून तांकां तेंची एक स्किमी अंडर ते घेतले कडेन आनी तांकां आमी पर किलोमिटर प्रमाणे त्यो बशी आमी घेतल्या आमी आनी आमचो कंडक्टर तेंचो आमचो ड्रायव्हर तेंचो अशें करून ते चलता बट ड्रायव्हराक तितले पयशे एक्सपेन्स करता न्हू आमचे कदंबा बट थंय लॉस वयता कशें दिसना तुमकां आमचे इतले ड्रायव्हर्स आहा सो तांकां तुमी कित्याक हें करना ते ड्रायव्हर एक्चुली ते कितें जाता आमचे सुद्दां ड्रायव्हर आसा ते आमी डेली वेजीस घेता तांकां मागीर स्टेप बाय स्टेप आमी फिक्स करता 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी आतां सुद्दां आमी चवथी कडेन 15 कंडक्टरांक आनी 15 ड्रायव्हरांक आमी फिक्स केल्या जे 5 वर्सां काम करताले आतां फुडले आहा तांकां आमी उरल्या तांकां दिवाळी पयलीं आमी तांकां फिक्स करपाचें आसा सर लास्ट एक बस स्टँड अपग्रेडेशन कितले आतां आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे बरें बस स्टँड आमी पळयता भायल्या स्टेटींनी बरें बस स्टँड आसा हांव फाटल्या दिसांनी बेंगलोर गेल्लो सुंदर अशें बस स्टँड ते भशेन बस स्टँड आमचे बांदपा खातीर आमी आमचे सेंट्रल मिनिस्टराचो नितीन गडकरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेजे कडेन आमचे सरकाराचे उलोवप आसा आनी तेणें आमचे 4 बस स्टँड बरें अपग्रेडेशन करून दिता म्हणून सांगलें म्हापसा पणजी वास्को आनी मडगांव हे 4 बस स्टँड आमचे करून दितले आनी इवन आतां आमकां अंडर IT स्किमी अंडर आमकां त्यो थोड्यो बशी दिवपाच्यो 500 इलेक्ट्रीक बशी अजून तेजें फायनल तेगे जावना तें पूण तेंच्यांनी आमकां 500 बशी जर मेळ्ळ्यो फुडल्या 1-2-3 वर्सां भितर जाल्यार 100% आमच्या गोंयचो जो ट्रान्सपोर्टचो प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जातलो आनी त्या निमतान आमकांय खंय तरी इन्कम आमकां खर्च करच्या पयलीं आमकां बशी मेळ्ळ्यो जाल्यार आमचें सुद्दां इन्कम वाडोवन आमी सुद्दां कदंबा प्रॉफिटेबल येवपाक शकता बस स्टँड अपग्रेडेशन केन्ना पर्यंत जावं शकता आतां ते कितें सेंट्रलाचे त्या परतून आमची मिटींग जावपाची आहा म्हणजे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी नवीन कितें आनी आमचे नितीन गडकरी तेंचे कडेन परत तेंची मिटींग जावपाची आनी फायनल ते जावन ते मागीर ठरतले केन्ना हें करतले ओके